आयची खासा प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयल्ली आसा शिव महोत्सव 2025 जो धारबांदोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी तांबडी सुर्ला रोडाचेर आमी सतपाल ग्रावंडाचेर ऑर्गनायज करपाचे आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली जेन्ना आमचे डॉक्टर गणेश गांवकर चेअरमॅन ऑफ GTDC म्हणून अपॉयंट जाल्ले तेन्ना तांच्यांनी एक अनाउन्समेंट केल्ले की आपूण तांबडी सुर्ला ह्या फेमस टेम्पलाच्या आवारांत एक महोत्सव घडोवन हाडटलो आनी जाचें नांव आसतलें शिव महोत्सव. आणि तो महोत्सव येता ते शिवरात्रेच्या आदले दीस दॅट इज 25 ऑफ फेब्रुवारी आमी ऑर्गनायज करपाचे आसा. आणि ताजें डिटेल इन्फॉर्मेशन दिवपा लागून ऑनरेबल चेअरमॅनान आयची प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ली आसा. आमचे मदीं आसा चेअरमॅन डॉक्टर गणेश गांवकर, तशेंच आमचे जनरल मॅनेजर श्री गॅविन डायस आणि आमचे मॅनेजिंग डिरेक्टर कुलदीप आरोलकर थोड्या वेळात जॉयन जावपाचे आसा ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली आमचे गोंयचे मानादीक टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे हांचे एक थीम आनी एक कॅम्पेन त्यांनी लॉन्च केल्या गोवा बियॉन्ड बिचीस. तातूंतल्यान आमी आमचे हिंटरलँड्स आमचे जे गोंयचे अंतर्गत भाग आसा ते पुराय जगात प्रमोट करपाक लागून टुरिझम डिपार्टमेंट आणि GTDC प्रयत्न करीत आसात. आणि आमकां साथ मेळ्ळ्या आमचे मानादीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, श्री रोहन खंवटे आणि आमचे चेअरमॅन डॉक्टर गणेश गांवकर. सो ह्या महोत्सवा संदर्भात डिटेल म्हायती दिवपाक लागून हांव रिक्वेस्ट करता चेअरमॅन सराक की ताणें तुमकां इन्फॉर्मेशन दिवचें. तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता. हो जो शिव महोत्सव जो पळय आसा हेची पार्श्वभूमी कशा पद्दतीन आमी अरेंज करपाक केला तेतून काम दीपक बाबान सांगला. शिव महोत्सव एक्चुअली शिवरात्री दिसा करपाचे आमचे प्लॅन आसले पयलीं, पूण तो 25 तारखेक करपा फाटल्यान कारण सांगता की 26 तारखेक शिवरात्री असल्या कारणान सगळे लोक जे पळय आसता ते बिजी आसता आनी लोकांक हेजो वेवस्थीत कशें आसा की आनंद घेवपाक मेळचो ना म्हणून तो 25 तारीख केला. आनी 25 तारखेक हो शिव महोत्सव आमी साकोर्ड्या पंचायतीच्या सातपाल ह्या गांवाक मोले तांबडे सुर्ला रोडार थंय जातलो. तर जे आमचे एक महादेव मंदिर आसा, तुमी म्हाका दिसता सगळ्यांनी पळयलें आसतलें की तांबडे सुर्ला खूब पयलींचे हजारो वर्सां पयलींचे तांबडे सुर्ला मंदिर, आनी तें मंदिर आसा तें त्या पंचायतीक आसा. आनी आमचे त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तेका हेजे पळय आतां पळय जे लोकेशन पळय चूज केल्लें आसा तें सातपाल हांगा आसा. आनी तुमकां वचपाक थंय पळय जे पळय आसा पळय न्ही मोलेच्यान वचप चड बरें. डायरेक्ट हायवेन गेलो मोलेच्यान जर तांबडे सुर्ला रस्तो धरलो जायत जाल्यार हार्डली एक 5 मिनटाची ड्रायव्ह केलें जाल्यार हें लोकेशन तुमकां मेळटलें. आनी आमी तें कशें आसा की QR कोडानूय आमी सगळ्यांक तें पब्लीश करतले. तर ह्या कार्यक्रमाचे तुमकां एक सांगता की आमचे लोकल जे पळय आर्टिस्ट आसा गांवचे तेवूय पार्टिसिपेट जातले. आनी 25 तारखेक सांजचो 5:30 स्टार्ट जातलो कार्यक्रम 5:30 वरांचेर. आनी 5:30 वरांचेर जेन्ना हो कार्यक्रम स्टार्ट जातलो तेन्ना त्या कार्यक्रमाक आमकां आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत प्रमुख पावणे आसतले, आमचे केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक, आमचे IT आनी टुरिझम मिनिस्टर रोहनबाब खंवटे, आनी एक आमचे स्पेशल इन्वायटी आसा सुदीन बाब आमचे रामकृष्ण ढवळीकर जे रिन्युएबल एनर्जी आनी पावर मिनिस्टर आसा, चीफ सेक्रेटरी गोवा गव्हर्मेंटाचे, सेक्रेटरी टुरिझम आमचे, डायरेक्टर टुरिझम आनी GTDCचे मॅनेजिंग डायरेक्टर. ह्या लोकांच्या व्यतिरिक्त हे सोडून तुमकां सांगता हांव मुद्दाम करून की परफॉर्मन्स जो पळय थंय आसतलो न्ही तो ढोल ताश्यांचो परफॉर्मन्स आसतलो. आनी हो ढोल ताश्यांचो जो पळय परफॉर्मन्स आसा तो इट्स बाराभूमी संस्थान ह्या संस्थेचे मार्फत जातलो. भरतनाट्य परफॉर्मन्स ऑन शिवभक्ती आसतली आनी ते करतले कोण की रिनोवड आर्टिस्ट जे पवित्रा भट म्हणून आसा मुंबयचे ते थंय आसतले त्या कार्यक्रमाक. मागीर आमचे नृत्य नाटिका आसतली शिवस्तुतीचेर, तिवूय पण आमची इट्स बाराभूमी संस्थान जे पळय आसा न्ही ते करतले आमचे लोकल आर्टिस्ट त्या मतदारसंघाचे गोंयचे आर्टिस्ट आसतले. मागीर गंगा आरती सेरेमनी जातली लास्ट. आनी हे सगळें करता आसतना लायव्ह परफॉर्मन्स आमचे लेजेंडरी बॉलिवूड सिंगर जे पळय आसा न्ही सुदेश बाब भोसले तो आसतलो. आनी इन एडिशन टू दॅट 2 सेलिब्रिटी ह्या कार्यक्रमाक हजर आसतल्यो. एक इंडियन
एक्ट्रेस आमची सोनाली कुलकर्णी आणि दुसरो सिंगर आणि म्युझिशियन अवधूत गुप्ते ह्या त्या कार्यक्रमाक आसतले. आणि ह्या कार्यक्रमाचो जो पळय थीम आसा त्या थिमाचे आमी आतां जाले उपरांत ते थीम सॉंग आमी हांगा लॉन्च करतले तुमच्या मुखार. हे निमतान एक आमी आनी एक गोश्ट केल्ली आसा कितें की शिवाचेर हिंदू मायथॉलॉजिकल कॅरेक्टराचे डिफरंट अवतार्स ऑफ लॉर्ड शिवा हे आमी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन ऑनलायन फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनूय आसतलें अवेलेबल आनी ताका प्रायजय आसा. फर्स्ट प्रायज 10,000 रुपया आसा, सेकंड प्रायज 7,500 रुपया आसा, थर्ड प्रायज 5,000 रुपया आसा आणि 10 कन्सोलेशन प्रायसीस ऑफ 1,000 इच आसा. अशा पद्दतीचो हो कार्यक्रम आसा. आणि हो कार्यक्रम जो पळय आसा पळय न्ही तो सगळ्या लोकांक त्या कार्यक्रमाक पार्टिसिपेट जावचे आणि एक युनिक कार्यक्रम पयलोच आमी हो कार्यक्रम करपाची एक जबाबदारी घेतलेली आसा GTDCन. आणि तो करपा लागून आमचे सगळे जे पळय आमच्या मतदारसंघाचे दोन्ही झेडपी आमचे धारबांदोडा झेडपी, सावर्डे झेडपी मुद्दाम करून तांकांय आपयले हांगा. आमचे सुवर्णा तेंडुलकर आणि सुधा गांवकर, त्या शिवाय 7 पंचायतीचे सरपंच, बाकीचे आमचे जे मेन आसा ते आमचे मंडळाचे लोक, हे सगळे लोक अविरत हे करता, झडटा हो कार्यक्रम सक्सेसफूल करपाक. आणि हे सगळ्याच्या कोऑपरेशनान हो कार्यक्रम आमकां ग्रँड ही पत्रकार परिशद आमी आतां आपयल्ली. तुमकां जर समज कितें विचारपा जाय जाल्यार तुमी अवश्य विचारूं शकता. नाजाल्यार तेजे नंतर मागीर कितें आसा की आमचे पळय थीम सॉंग आसा ते थीम सॉंग आमी लॉन्च करूया. तुम्ही विचारा, तुमकां कितें समजलं तर आसलें ते विचारा. ऑनलायन कॉम्पिटिशन म्हटल्या बद्दल कशें कितें केन्ना नांव दिवप तांचे डिटेल्स आमी आतां आयज डिक्लेअर करतले ऑनलायन कॉम्पिटिशनाचे. आमी ऑनलायन अपलोड करतले आमच्या हँडलांचेर. आणि मागीर जे बेस्ट 5 परफॉर्मन्स आहा न्ही ते थंय शिवा महोत्सवाक आमी तांकां चान्स दितले. इंटरनेट टुरिजम प्रमोट करपाक मेळटा अशे तरेचे उत्सव बाकीचे कडेन प्लॅन केल्ले आहा. कितें म्हणटा म्हाका इंटरलँड टुरिजम प्रमोशन. इंटरलँड टुरिजम प्रमोशन जे पळय म्हणटा न्ही अशें एक्च्युली कशें आसलेलें गोंयांत पयलीं सी, सँड आनी सन हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर रोहन खंवटे हेणें हो जो विशय पळय हाती घेतलो न्ही तेन्ना तुमकां हांव मुद्दाम करून सांगता की हे घेवन आमी फक्त हातीक रावना, आमी इंटरनेटा भितर पेनेट्रेट जाल्या. आनी मुद्दाम कळपा लागून सांगता हाय सेकंडरीच्या भुरग्यांक, स्कुलाच्या भुरग्यांक इनवॉल्व करून आमी क्विज कॉम्पिटिशन केलें. आमी क्विज कॉम्पिटिशन इतलें लागून केलें की ते भुरगे जे पळय न्ही ते फाल्यां सकाळ ते एम्बेसेडर जातले आमचे टुरिजमाचे. आनी त्या लोकांक कळपाक जाय की बाबा हें कितें आसा आनी कनेक्टेड वीथ ओन्ली इंटरनॅशनली सगळ्यांक खबर आसा. आमचे कडेन हें म्हादेव जें पळय टेम्पल आसा तांबडी सुर्ला न्ही हजारो वर्सां पयलींचें. आतां आमचें कशें जाल्लें आसा थंय सातपाला आर्बिटोरियम आसा, मागीर मोलेम आमचे कडेन बायोडायवर्सिटी आसा. आमी नवीन नवीन डेवलप करपाक सोदतात. इवन आमी जंगल सफारी करपाचे आमचे प्लॅन आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जर समज तर फाल्यां हांव सुद्दां विचार करतालो एक दीस आमचे कडेन थोडेशे पळय युनेस्को हेरिटेजाचे जागे आसा थंय की कोणाक आमकां पळय खबर ना न्ही गोंयकारांक ते फॉरेनरांक खंय आसा वजा खंय आनी आमी त्या दृश्टिकोनांतल्यान लोकांक बरें जर समज. आनी म्हाजी एक तकलेन कशें आसा की सरकाराक हांवूय बी कितें करतलो की प्रपोजल दितलो की असो कार्यक्रम हो एवरी इयर एक ते कॅलेंडराक इनपूट करून जर जालो जायत जाल्यार म्हाका दिसता मागीर गजाली थंयच्यो इंडियन म्हणजे आमची भारतीय संस्कृती आनी हेल्थ मेंटेन करपाची ज्यो काही गजालीच्यो पळय आसा पळय न्ही करपाक
हे लोकांनी सगळ्यांनी ते आत्मसात केला. तशें स्लोली कशें आसा की ही गजाल जाले उपरांत सुद्दां ते पार्टिसिपेट जातले हेजो म्हाका एक आत्मविश्वास आसा. हो प्रोग्राम जो आहा तो शिवरात्रे कडेन कोइन्सायड जाता तर थंय गर्दी नासतली. ना एक कशें सांगता आमचे थंय शिवरात्रेचो जो पळय विशय आसा न्ही 26 तारखेक तांबडे सुर्ला सांगता तुका तांबडे सुर्लाक रातचे थंय नाटक आसता आनी मागीर सकाळी 4 सुमार अभिषेक स्टार्ट जाता. तुमी कोणी सुद्दां जर येतले जाल्यार तितले बेगीन सकाळी अभिषेकाक लोक लायनी लागले आसता आनी मागीर दीसभर अभिषेक आसता आनी दुसरे दीस सगळ्या देवळांनी अभिषेक आसता. ताका त्या दिसा जर करपाक गेले जाल्यार आमकां थोड्याशा लोकांचो रिस्पॉन्स कमी मेळूंक शकता. 25 तारखेक कशें जाता 25 तारखेक जे पळय लोकांक कशें जाता की हांगा फाल्यां शिवरात्र मेळटली. आज हो कार्यक्रम आसा आमच्या मुखार आनी तो कनेक्टेड विथ कशें आसा की शिवात कनेक्टेड आसा त्या खातीर लोकांक येवपाक अडचणी जावच्यो ना आनी लोक उमेदीन येतले अशें एक आमचें हें आसा. लास्ट इयर तुम्ही क्रिसमस फेस्टिवल केला धारबांदोडा तालुक्यात त्याचा तुमकां कसो प्रतिसाद मेळ्ळो? न्ही तो हाल्ली म्हणजे पयर कार्यक्रम पळय केल्लो पळय न्ही 25 डिसेंबराक केल्लो कार्यक्रम तो आमी एक्सपेक्ट करताले थंय अप टू 5,000 to 6,000 लोकांचो. त्या कार्यक्रमाक आमकां 10,000 लोकांची उपस्थिती जाली व्हेरी शॉर्ट पिरियडा सुद्दां करून. आनी दुसरें कितें जालें की तशें आतां सांगता तशें आमी की लोकांक आमगेले लोक जे पळय आसलेले न्ही त्या लोकां पर्यंत तो कार्यक्रम तितलो पावनालो. आमकां थोडोसो प्रॉब्लेम आसा. तर तो कार्यक्रमाक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो पयलोच कार्यक्रम तो. आतां कशें जातलें आमी एकोमोडेट जातलें बाकीचे सगळे पळय तांकां आमी त्यो फॅसिलिटीज पळय दिवपा जाय न्ही त्यो सगळे आमी थंय उबी करपाक शकतले काय कितें स्टॉल्स. त्या खातीर तो विदीन दॅट पंचायत ज्युडिडिक्शन आमी करपाचें तें थारायलें आनी तें म्हाका दिसता की रस्ते कितले आमचे कडेन अरुंद आसले पयलीं आज आमी खंय पावल्या आनी थंय जर एप्रोच जर करतलो जाल्यार एप्रोच करतलो जाल्यार थंय नेटवर्क हें सामकें मोस्ट इम्पॉर्टंट. आतां नेटवर्काचो इश्यू जो पळय आसा पळय न्ही तो खूब नेटार आमी घेतलेलो आसा. आमचो टुरिजम मिनिस्टर हे कशें आसा सायमल्टेनियसली IT मिनिस्टर आसल्या कारणान हांवें तेच्या फाटल्यान लागून सादारण म्हाका दिसता 7-8 कडेन तेच्या पळय टॉवर बिवर घालपा जाय न्ही तेवूय प्रपोजल मांडल्या. सगल्यो गजाली जातल्यो पूण थोडोसो टायम लागतलो आनी आमकां मातशें पाशस काडून तें करचें पडटलें. तसोच रिस्पॉन्स तुम्ही आता एक्सपेक्ट करताय का? सेम रिस्पॉन्स डिसेंबरान मेळ्ळो तसो एक्सपेक्ट करता का चड? ना म्हाका कशें आसा की म्हाका तो हो रिस्पॉन्स जो पळय आसा पळय न्ही म्हाका सेम म्हणलें की सेकंड डे कितें आसा की शिवरात्री आसा. हांव सांगता तुका समज जर आमच्या कोयंबतूर जे पळय हें पळय जाता पळय न्ही ईशा फावंडेशनाक ती कोट्यांनी लोक येता. आमी हांगा फाल्यां सकाळ हो कार्यक्रम जर केलो जायत तांकां कळ्ळें जायत न्ही की थंय जर तसोच कार्यक्रम हांगा जाता जाल्यार डायवर्ट जातले लोक. एक मेन हें आसा स्ट्रीम जी हो कार्यक्रम लोकां पर्यंत पावपाचो आनी कार्यक्रम आसा हेची म्हायती लोकां पर्यंत पावपाची. त्या खातीर म्हाका दिसता ते सक्सेस इजिली तुमच्या आदाराचेर आमकां मेळटलो. सर एक क्वेश्चन म्हाजो शिवाजी म्हटलें म्हणटकूच गोंयान एक कंट्रोवर्सी निर्माण जाता फाटीं जाल्ली आसा. GTDCन हो शिवाजी हो इशू म्हणजे शिवाजी शिव महोत्सव कित्याक करपाचो आनी तुमकां दिसना हाज्या खातीर कितें कंट्रोवर्सी जावंक शकता? ना ते कित्याक ते सांगता शिव महोत्सवाच्या फाटल्यान तुका हांव म्हणजे करपा फाटल्यान कारण सांगता. तूं आतां जर आमच्या त्या मतदारसंघात जर गेलो जायत न्ही जाल्यार ते सांकोड्डे एरियेक मॅक्झिमम देवळां आसा कसली शंकराची महादेवाची आनी ती देवळां फाटल्यान इस्टाब्लीश केल्ली आमी 100 वर्सांची 150 वर्सांची न्हू. आनी कितें आसा की एक्झिस्टींग जें कितें आसलेलें तें जर आमी समज तर तें फुडें हाडून दाखयता आनी ताका कॉन्ट्रोवर्सी जावपाचो प्रश्न निर्माण जावचो ना अशें म्हाका दिसता. इट इज कनेक्टेड विथ शिव जयंती. शिवजयंती न्हू शिवजयंती इज कनेक्टेड विथ शिवाजी महाराज. हें कशें आसा हें महादेव शिव आनी हें ना
महादेवा कडेन म्हाका दिसता तूं कशें आसा की कोणाचे कॉन्ट्रोवर्सी आसना कित्याक जाणा माझं question तर आमची पळय हिंदू मायथॉलॉजी पळय पळय आसा पळय कितें हिंदू मायथॉलॉजी जी पळय आसा पळय न्ही तो कशें रुद्र न्ही तो खंयच्या जातीचो आनी खंयच्या धर्मापर्यंत सोंपलो कार्यक्रम तो 10:30 सोंपलो आनी आमी स्टॉल घालतात कित्याक हो कार्यक्रम जालो GTDC हांगसर कार्यक्रम करता हें कळपा लागून लोकांक आमी ते स्टॉल घालताले खंय शिवराज हांगा आमच्या महादेव टेंपलाच्या त्या हितून प्रिन्सिपला भितर आनी ती प्रसाद दिसा आमी वाडटाले आनी लोकां भितर जागृती करप जशें पळय आतां पळय सांगलें आमकां कशें आहा की आमी पब्लिसिटी करपा जाय आनी आमी इंटरनेटा भितर पेनेट्रेट करपा जाय म्हणून ते करता जाल्यार एक हो सुरवातेचो प्रयत्न आसा कळ्ळें न्ही हेचे वेळार आनी कितें हाती घेतले इंटरनेट टुरिझम पब्लीश करचे खातीर हो जालो एक प्लॅन अशें आनी वर्सभरान कितें प्लॅन आहा ना ते प्लॅन पळय सगळे पळय आसा ते सांगता तुमकां हांव आज आमी कितें केल्लें तशे प्लॅन आमचे खूब आसा आनी ताका लागून आमी वेगळे तुमकां अशी म्हणजे पत्रकार परिशद घेवन सांगून आतां तुमकां सांगता आमी पयलीं आतां कितें केल्या की फायंड आवट करता आमी खंय खंय आमी कितें कितें करूं शकता आतां तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार एक आमी केसरा वेळाक पळय तो एक झर पळय आसा पळय न्ही त्या झरीचे आमी पळय टर्म न्ही 2 वर्सांचो असलो न्हू आमकां एटलिस्ट एक 10 वर्सांचो आमकां प्लॅन करचो पडटलो आनी त्या प्रमाणे त्या प्लॅना प्रमाणे वयता जाल्यार आमी कशा पद्दतीन हें करपाक शकताले आनी हो लोड जो पळय आसा न्ही आमचो खंयचो दर्या कडेचो लोड जो पळय आसा आनी लोक आतां हळूहळू कितें जाल्ले आसा की हांगसरल्यान हें करता हांव तुका एक सिंपल सांगता की होम स्टे पळय आसा पळय न्ही होम स्टेक आतां डिमांड येयल्या पूण येता पळय न्ही मनीस तो होम स्टे रावता आनी तो कितें करता तो हॅप्पी आसता कित्याक लागून ताका ते फ्रेश ऑक्सिजन मेळटा केन्ना येता सांगा म्हाका पळोवपाक कळ्ळें तुका ते येता तेंका हें आसा तेंकां विश्वास आसा ते कित्याक लागून विश्वास डेवलप जालो तो सांगता तुमकां हांव तांकां उदक मेळनालें तें लागीं कितें उदक मेळनालें तांकां लागीं तें उदक तांकां मागीर आमी उदक दवरिता तेंकां शेवण्याक त्या आनी तें उदक तापता म्हणून तें मागीर सावळेक दवरप कित्याक तें उदक तापलें जाल्यार चोंच घातली न्ही भितर तेंकां तें घालपा जायना हें थोडेशें आमी सगळ्यांक जे पळय आमचें सरावंडींग पळय आसा पळय न्ही नेचर आसा तें सांबाळपाचें जर केलें जायत त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या विचारांनी हांव तें करपाचें थरयलां त्या खातीर तुमचे थोडेशे प्रश्न एकदम हाय लेवलाचे आसा ते इल्ले म्हणजे फाटीं दवरुया ते मागीर केन्ना विचारा हळूहळू हें ग्रो जातलें शिव महोत्सवाच्या निमतान अशें दिसता की सगळ्यांक तुवें सावड्ड्या नेटपाक केला म्हणून फाटल्या ज्या भाशेन विशय पळयत जाल्यार सावड्डे कितें कितें शिव महोत्सव ह्या महोत्सवाच्या निमतान अशें दिसता की ते सगळ्यांक तुमच्या मतदार फ्रेंड्सांक सगळ्यांक एकठांय केलें कशें दिसता फाटल्या भाशेन विशय जाल्या पळय सावड्डी रिएक्ट ते तुका आतां आमी पयर तुगेले सेंट फ्रांसीस झेवियर फेस्ताक एकटे करूं ना मागीर तुगे हो प्रश्न आनी हांगा कितें येता सावड्डेचे खूब स्पॉट आसा जे डेव्हलप कशें प्रॉफिटान हाडप आनी कशें डेव्हलप करप हे तेंचे विजनरी आसा आनी म्हाका दिसता सावड्डे मतदारसंघात एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी अशी आसा जे इंटरलँड टुरिझम म्हणटा ते हांगासर डेव्हलप करपाक खूब स्कोप आसा आनी तितूंतल्यान खुबशे आमकां एक एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी आसा ती क्रिएट जातली आनी आतां पळय जंगल सफारी हे बी जर डेव्हलप जाता आमकां खूब स्कोप आसा आनी म्हाका दिसता आमच्या चेअरमॅन आनी दोन वर्सां टर्म आसा हितून खुबशे टुरिझमाचे GTDC आमकां खूब सपोर्ट करता आनी बरी टीम आसा त्या टिमींतल्यान एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा हे बाकीचे स्पॉट डेव्हलप करप आनी खूब मॅक्झिमम जे पोटेन्शियल आसा जे टुरिझम आसा ते सावड्डे मतदारसंघात अट्रॅक्ट करपा खातीर. सर तुम्ही म्हणता की जंगल सफारी आसतले दूधसागराचो इश्यू आसा पण गव्हर्मेंटाच्या पॉलिसीन आता दूधसागरात आता टुरिझम लेट सुरू जाता तुमचे मंडळ आसा तुमचे गव्हर्मेंट आसा तुमचो टुरिझम मिनिस्टर आसा तुमकां दिसना इफेक्ट अशें जायना अशें ना ते इफेक्ट जायना कित्याक सांगता तुका हांव इश्यूज खंय ना इश्यूज सगळ्या आसता आतां इश्यू आसतना कशें आसा की इश्यू कशें आसपा जाय की ते कसले तरी ताका बेज घेवन इश्यू जाय इश्यू करपाक कितें आसा आतां तुवें गोंयाक पळयल्या गोंयाक खंय इश्यू ना कसले इश्यू ना ताका ते आमी ते पळय हँडल करता आसतना अशा पद्दतीन गेला तुका सांगता दुसराचो इश्यू तुमकां क्लियर जाता दुसराची इंटेक कॅपॅसिटी आसा इंटेक कॅपॅसिटी तुमची कितली दिसा कितल्यान तो वचूंक शकता ते कशें नॅशनल पार्क आनी वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर आसा ती रिस्ट्रिक्शन सगळी जी आसा न्ही ती फॉलो करून करचें पडटा आतां फारसा घाटांनी सांगलें केन्ना मे म्हयन्याक बंद करपाचें कित्याक ती जनावरांक आपले तेंचे पळय जे पळय कितें पळय पळय ताकाय जनावरांक डिस्टर्बन्स आसपा जायना ताका पीस मेळपा जाय
तेच्या जाग्याचे पळय रिस्ट्रिक्शन्स आसा आनी कायद्यान ते पळय कितें करपा जाय न्ही तेका थंय कोणी समज तर कितें मागीर कितें करता की ते स्ट्रायक करप आनी कितें करप ताका कांय मिनींग आसना. हांव 25 वर्सां मायनीक काम केल्लो मनीस एक दीस स्ट्रायक करतना मरे इश्यू कसले आनी कितले लोक स्टाफ कितले 2,500 स्टाफ हांगा जीपी कितले आसा 431 असलेले 98 ते गणेश गांवकाराच्याच टायमा बंदर परिकार आसतना वाडयल्ल्यो आनी ते इश्यू कांय आसना. इश्यू करपा जाय कितें आसता इश्यू करपा जाय कितेंय करपा जाता. हेच सांगता इतलें जावनूय ते सगळ्यांक हाडल्या म्हणटा. ना आता पळय प्रेस कॉन्फरन्सान इट इज रिलेटेड टू शिव महोत्सव रिस्ट्रिक्ट टू शिव महोत्सव प्रोग्राम. ओके मिडिया एकच क्वेश्चन शिव महोत्सव जो आयोजन आसा ते स्थळ आणि महादेवाचे तांबडी सुर्ल मध्ये कितके डिस्टन्स मिस्टर 6 किलोमीटर जातले. सो आता आमी शिव महोत्सवा खातीर खास एक थीम सॉंग आमी केल्लें आसा. ताजे हांव ऑनरेबल चेअरमॅनाक विनंती करता की ताणें तें बटन दपटून लॉन्च करचें. थीम सॉंग ऑफ शिव महोत्सव 2025. मस्त झाली सेन्सर आहे सांबाळून घे पळय.